नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशातल्या मिर्जापुरात जनसभा संबोधित केली। इंडी आघाडीचेर उलयतना तांणी सांगलें की ही आघाडी जातीवादी, सांप्रदायिक आणि परिवारवादी आसा। सरकार जाल्या उपरांत ह्या मुद्द्यांच्या आधाराचेर ते निर्णय घेतात। न्यायालयीन त्रासापासून सुटका करपा खातीर ही आघाडी मुस्लिम आरक्षणाचो विचार करता अशें तांणी मुखार सांगलें। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। 2005 ते 2020 वर्सामेरेन बिहारात 8 लाख लोकांक सरकारी नोकरी दिल्यात अशें बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी सांगलें। पटना साहिबात एका जनसभेक संबोधित करतना तांणी ही माहिती दिली। फुडाराक लोकां खातीर 4 लाख रोजगार आपले सरकार दितलें अशें तांणी सांगलें। आप जरा याद करिए, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने 2020 में एक साथ से तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है। और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी हिमाचलातल्या नाहल वाठारांत आयज एक प्रचार सभा संबोधित केली। ह्या वेळार तांणी प्रसार माध्यमांचेर टिका केली। तांणी सांगलें की आमी शेतकार आनी कामगारांची भाशा करतात तेन्ना प्रसार माध्यमां सांगता की आमी शेतकारांची वायट परिस्थिती करतात। प्रसार माध्यमांतल्यान शेतकारांची सोडून अंबानील्या चल्याची लग्नाची खबर चढ प्रसारित जाता अशें तांणी सांगलें। जब हम मनरेगा देते, भोजन का अधिकार देते, किसानों का कर्जा माफ करते, जी की अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की घड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। अस्तंत बंगालात जाल्ल्या कालच्या हिंसाचाराच्या घडणुकेत 318 जाणांक अटक केल्या। लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पावंड्यावेल्या मतदाना वेळार हिंसाचार केल्ल्यान ही अटक जाल्या। राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी RS अफ्ताब हांणी ही माहिती दिली। तांणी सांगलें की दिसभरात आयोगाक 2100 कागाळी आयिल्ल्यो। सगळ्यांत चड 246 जाणांक मिदनापूर वाठारांतल्यान अटक केल्या अशें तांणी सांगलें। राजधानी दिल्लीत बेबी केअर सेंटराक उजो लागून सान भुरग्यांच्या मरणांचो आंकडो 6 जाणांचेर पावला। जखमी भुरग्यांचो लागसरच्या इस्पितळांत उपचार सुरू आसा। ही घडणूक घडली तेन्ना ह्या केंद्रांत 12 सान भुरगीं आशिल्लीं। अग्निशमन दळाच्या म्हणण्या प्रमाण बऱ्याच वरां उपरांत उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक तांकां यश आयलें। ह्या घडणुके उपरांत 12 केंद्राचे संचालक आनी कर्मचारी फरार जाल्यात। 26 मेक डीडी किसान चॅनल आपलो 9वो जल्मदीस मनयता। 26 मे 2015 वर्सा शेतकारां खातीर एक वेगळो समर्पीत चॅनल सुरू केल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या चॅनलाचें उक्तावण केल्लें। शेतकारांच्या सर्वांगीण विकासाक पालव दिवपा खातीर दूरदर्शनान हें चॅनल सुरू केल्लें। देशांतल्या शेतकारांक शेतकी संदर्भात आर्विल्ली म्हायती प्रदान करप, जाका लागून शेतकार आपल्या उत्पादनाची विक्री आनी वाढ फायदेशीर तरेन करूंक शकतले, हो उद्देश हो चॅनल सुरू करपा फाटल्यान दूरदर्शनाचो आशिल्लो।
वेर्णा जाल्ल्या भीषण बस अपघातात 4 कामगारांक मरण आयले जाल्यार 4 कामगारांचे उपजिल्लो इस्पितळ मडगांवां उपचार सुरू आसात। दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ह्या संदर्भात म्हायती दितना सांगले की ही बस खाजगी कंपनी खातीर कर्मचाऱ्यांक व्हरताली। बस चालकाचे बशीवेले नियंत्रण गेले आनी कामगार न्हिदिल्ले त्या घराचेर ती कोसळ्ळी। बशीचो चालक सोरो पियेल्लो अशी म्हायती तिणें दिली। There is a slope from the company when you are coming down towards the main road. Now this is a road, internal road of the IDC, Verna, from Titan Gate Junction going towards the Lotulim, the missing road. And the bus, when it was trying to either negotiate the turn to take towards the left on the slope, the driver failed in his driving and straight away rammed the bus into the hutments which were by the side of the road, which were done for doing the pavement works by the side of the road. There were workers sleeping inside, 8 of them, they got injured. 4 of them have died, whereas 4 of them are receiving treatment in Sub-District Hospital in Margao. पर्यटन खात्यान गोंय संस्कृतीक महोत्सव म्हळ्यारच गोवा हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांवांत आयोजीत केला। पयरच्यान हो महोत्सव सुरू आसा। गोंयची संस्कृती राखून दवरपाचो हेत ह्या महोत्सवा फाटल्यान आसा। ह्यो आसात ह्या महोत्सवा संदर्भात काय प्रतिक्रिया। Department of Tourism has since last year is organizing Heritage of Goa Festival. It is basically to showcase the Goa's heritage, the cuisine, the culture, the traditions, and here we are going to showcase various films. There is a photo gallery. There are various bands and various dances related to Goa, which will be performed over here. This kind of festival we are encouraging to promote because Goa Tourism is also introduced a new concept which is known as regenerative tourism. So as a part of this, we are also promoting heritage tourism. So that's why Goa Tourism is organizing since last year. This is the second edition. That is the Heritage Festival. It is also to attract domestic and international tourists to Goa. आणि आता खेळा म्हळ्यार IPL. इंडियन प्रीमियर लीगाची फायनल आयज कोलकाता नायट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद ह्या पंगडां मदीं जातली। ही सर्त चेन्नईच्या चेपॉक मैदानाचेर सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जाता। कोलकाता नायट रायडर्सान क्वॉलिफायर 1 मॅचीत सनरायझर्स हैदराबादाक हारोवन फायनलीत थेट सुवात मेळयली, जाल्यार हैदराबादान क्वॉलिफायर 2त राजस्थान रॉयल्सा आड जैत जोडून फायनलीत सुवात निश्चित केल्ली। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यारच 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यारच 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।